नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. राज्यात 2 भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण. सांकवाळे हिट अँड रन अपघातात 70 वर्साच्या दादल्याक मरण. जाल्यार काकोड्या कार आनी स्कूटरी मदीं जाल्ल्या अपघातात तरणाट्याक मरण. म्हापशा हॉस्पिटलाच्या शौचालयात नवजात अर्भक उडोवन बायल पळी. हॉस्पिटल आनी पुलिसांकडल्यान तपास सुरू. अनवळखी बायले आड केलो गुन्यांव नोंद. कुडचिरे 3 वर्सां पिरायेच्या चलयेच्या अपहरण प्रकरणात एकल्याक केलो अटक. पिडेस्त चलयेची केली सुटका. दुबाविताक 7 दिसांची दिली पुलीस बंदखण. म्हजे घर येवजणे अंतर्गत सरकारी आणि कम्युनिदाद जमनीचे दर निश्चित. मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो निर्णय. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह 4 ऑक्टोबराक येतलो गोंयांत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर शाह हांचे हस्तुकी म्हजे घर येवजणेचे जातले उक्तावण. मुख्यमंत्री सावंतान दिली माहिती. गोंयांत वाडल्या बेरोजगारी. तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक भाजप सरकार पुरायपणान थारला अपयशी. मुख्यमंत्री सावंताच्या विधानाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाची टिका. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. पेडणे म्हापशा कारीन दुचाकीक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक आनी अँब्युलन्सीक कळीत केलें. मात 30 ते 35 मिनटां जावन लेगीत अँब्युलन्स घडणूक सुवातेर पावंक नाशिल्ल्यान पेशंटाक लोकांनी दुचाकीच्या मदतीन उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. उपरांत ताका जीएमसीत उपचारा खातीर शिफ्ट केलो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. म्हजे घर येवजणे अंतर्गत सरकारी जमनीचे दर निश्चित करपाक तशेंच कम्युनिदाद जमनीवेले अतिक्रमण नियमित करून लुकसाण भरपाय दिवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच दिव्यांग सशक्तीकरण विभागात 28 नवी पदां भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. मंगळारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. मंगळारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेक वेगवेगळे महत्वाचे निर्णय घेतले. दिव्यांग सशक्तीकरण विभागात दिव्यांगा खातीर 28 नवी पदां भरतले. तशेंच म्हजे घर येवजणे अंतर्गत जमनीचे दर निश्चित करपाक आनी कम्युनिदाद जमनीवेले अतिक्रमण नियमित करून लुकसाण भरपाय दिवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. Proposal for creation of 28 posts in the Department for the Empowerment of Persons with a Disability. ह्या कॅबिनेटान सँक्शन जाले 28 पोस्ट. Second is a proposal for filling of 2 posts of the assistant professor in Department of Neurology in Goa Medical College on contract basis. Third one, fixation of the rate for calculating the occupancy price to paid for the regularization under section 38 of the Goa Land Revenue Code 1968. हाच्या अंतर्गत आम्ही लँड रेट्स जे आसा म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ताच्या खातीर फायनलायज केल्ले आसा. रेट सांगता फिक्स केल्या आयज नोटिफाय जातले. सांगपाक कितें हरकत आसा तुमकां. इट इज एन प्री 1972 जे आहा हाज्या खातीर 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर आसतलो एज एप्लिकेबल. जेची लँड 200 आहा 300 आहा 400 आहा तिका तेणी दीस इज फॉर सनत क्लास 1 सनत दितले डायरेक्टली. जेचे घर गव्हर्मेंट लँडान आसा 1972च्या पयलीं. तो विषय मागीरचो तेजेर आत्तां आमी डिस्कस करिना. तुका हांगासर सांगता आसतना होच विशय सांगता फक्त. Between 1973 to 1986, 50% of the minimum land rate means 50% of the circle rate. For example, circle rate जर त्या विलेजीन 200 रुपया असलो जाल्यार ताका 100 रुपया पे करचे पडटले. Third one is in 1987 to 2000, 75% of the minimum land rate. म्हणजे एखाद्या विलेजीत जर सांग्या वयल्या 100 रुपया सर्कल रेट जर आसत जाल्यार ताका 75 रुपया पे करचे पडटले त्या टायम नोटिफायड इन 2014.
सर्कल रेट सगळे लास्ट नोटिफाय 2014 केल्ले आहा. द रेट वील नॉट गो बिलो 50 रुपीज. आनी खंयच्याय विलेजीन 60 रुपया सुद्दां आसा तशें, म्हणून बिलो 50च्या सकयल गेल्लो ना. Fourth one is then from 2001 to 2014 minimum land rate जो आसा तो applicable जाता. Fixation of the rate for calculating the compensation to be paid to the comunidad for regularization of encroached under Article 372B of the Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1971. हाजेर रेट सांगता आसतना जो प्रायर टू 1972 आसा कोमुनिदादीच्या प्रॉपर्टीन एनक्रोच करून घर बांदला जाल्यार ताका 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर प्लस 20% पेनल्टी. सेकंड 1970 to 1986 50% ऑफ द सर्कल रेट प्लस 20% इज द पेनल्टी. थर्ड वन 1987 to 2000 75% ऑफ द सर्कल रेट प्लस 20% पेनल्टी. आणि अगेन नाव इन 2001 to 2014 ताका 100% सर्कल रेट पे करपाक जाय प्लस 20% पेनल्टी. म्हणजे कोमुदादीचो दोन गजाली आमी करता. एक तेंचो कन्सेंट मागला, दुसरो तांकां सर्कल रेट फारीक करता जो तांकां एक्चुअली मेळटालो प्लस 20% पेनल्टी दिता. आनी हरशीं तांच्या कायद्या प्रमाणे तांकां 20 वर्साचो फोरो भरून तांकां जो हे मेळटालो जागो मेळटालो. द सेम वी आर डुईंग हियर. जे एडवान्स पयशे भरप म्हणजे 20%चो 20 वर्साचो फोरो भरल्या पेक्षा चड पयशे जातात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान जमनीचो प्रस्न सोडोवपा खातीर सगळ्यात व्हड पावल उबारलां. खाजगी कम्युनिदाद तशेंच सरकारी जमनीचेर लोकांनी घरां बांदल्यात. सरकाराच्या जमनीचेर 1972 पयलीं जी लोकांनी घरां बांदल्यात ती कायदेशीर करपा खातीर सरकारान मंत्रिमंडळ बसकेत शुल्क थारायला. सरकारी जमनीत जी घरां आसात तांचे खातीर 2014 मेरेनचे दर सरकारान थारायल्या. 1961 सावन जमीन आनी घरांचो जो प्रस्न आसा तो सुटावो करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे हांणी सविस्तर म्हायती दिल्या. आयकात. गोंय सरकारान गोंय मुक्ती नंतर जमनीचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सगळ्यात व्हडलें जे पावल आसा ते काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीर मारले. गोंयान जो जमनीचो प्रश्न तो वेगवेगळ्या प्रकाराचेर आहा. एक म्हणजे कितें, प्रायवेट जमनी आहा तेचे स्वता लोकांनी बांदलेली घरां आसात. कोमुनिदाची जमीन आसा ताचेर बांदलेली घरां आसात. सरकारची जमीन आसा ताचेर बांदलेली घरां आसात. आनी कांय जी जमनी आसात ते टेनंटेड आसात आनी तेंच्यांनी बांदलेली घरां आसात. असो वेगळो असो क्लिश्ट असो हो विशय आसा. तो सुटावो करपा खातीरचे पयले जे पावल आसा ते सरकारान मारला. ते म्हळ्यार कितें की समजा सरकारच्या मालकीच्या जमनीचेर लोकांनी घरां बांदले. 1972 पयलींची जी घरां आसा ती रेगुलर करतलो कित्याक ती कायदेशीर आसा म्हणून जर सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार ताचो रेट कितें आसतलो जमनीचो तो तेणी थारायला. ताच्या उपरांतची 10 वर्सां तेच्या उपरांतची 10 वर्सां अशें करीत 2014 मेरेनचे दर जे सरकारी जमनीचिल्ली घरां आसा ताचे कॅबिनेटान डिसिजन घेतलां आनी निश्चित केला. दुसरें कितें केलां तेणी कोमुनिदाची जी जमनींतली जी घरां आसा तांकांय तशे दर दिल्यात. म्हणजे जो सर्कल रेट आसता ताचे कितली पर्सेंट पयल्या 10 वर्साक, कितले पर्सेंट दुसऱ्या 10 वर्साक, मागीर तिसऱ्या 10 वर्साक कितले पर्सेंट, लास्टाक फूल रेट दिवचो पडटलो. पूण तांकां कोमुनिदाची जी जमीन आसा तांकां 20% पेनल्टी लायिल्ली आसा. तिसरी जी प्रकार आसा रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊजीस जी आसा तातूंत काय आसलें की थोड्यांचो सेटबॅक नासलो, काय थोडे कमर्शियल एक्टिविटी चलयताले तांकांय सूट दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतलो आनी ते जाले. आनी तुका पयलीं सांगलें 1972 पयलींची जी घरां आसा तांकां मुन्सिपालिटीनी पंचायतीचे 1000 रुपया भरून एक सर्टिफिकेट घेतले काय तो प्रश्न सुटावो जातलो. आतां तुमी म्हणटले की सरकार हे सगळे अशें एकदम कित्याक करता, तर तुमकां खबर आसतली की आनीक कांय म्हयन्यांनी जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स आसात. इलेक्शनाची ही तयारी आसा. तेच्या उपरांत आणखी एक वर्सान विधानसभेचे इलेक्शन जातले. खंयचे जे सरकार आसता ते कल्याणकारी योजना म्हणजे वेलफेअर स्कीम जे आसता ते लोकां मुखार हाडटा आनी त्याच्या बळग्याचेर इलेक्शन जिखपाचो प्रयत्न करता. सद्याचे जे सरकार आसा तांच्यांनी वेलफेअर स्कीम जी हाडल्यात ती खूब वेलफेअर स्कीम तेंच्यांनी हाडलेल्या पण वेलफेअर स्किमी सारकीच ही एक स्कीम आसा. म्हणजे 1961 पासून जे जमनीचो घरांचो जो काय प्रश्न सुटावो जावंक नासलो तो सुटावो करपाचो प्रयत्न आतांचे सरकार करता आनी ह्या जोराचेर ते इलेक्शनाक सामोरे जावपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. कुडचिरे वाठारांतल्या 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण केल्ल्याच्या आरोपाखाला दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या. जाल्यार पिडेस्त चलयेची सुटका केली.
मजगती न्यायालयान दुबावित तरणाट्याक 7 दीस पुलीस कस्टडी मंजूर केल्या. कुडशिरे वाठारांतल्या 17 वर्सां पिरायेचे चलयेचें अपहरण करपाचो हो प्रकार सोमारा घडिल्लो. हे विशीं पिडीत चलयेच्या बापायन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून दिवचलच्या लाखेर वाठारांत रावपी 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केली. ह्या दुबावित तरणाट्यान पिडेस्त चलयेक अनवळखी सुवातेर दवरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा. दिवचलच्या कुडचिरे वाठारांत रावपी एके 6 वर्सां पिरायेच्या चलयेचे अपहरण करपाचो प्रकार सोमारा घडिल्लो. हे विशीं पिडेस्त चलयेच्या बापायन मंगळारा दिवचल पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत दिवचल पुलिशेन BNS आनी चिल्ड्रन एक्टा खाला गुन्यांव नोंद करून ह्या प्रकरणाच्या तपासाक दिका दिल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिशेन कारवाय करून दिवचलच्याच लाखेरे वाठारांत रावपी लोकेश झोरे ह्या 21 वर्सां पिरायेच्या दुबावित तरणाट्याक धरून ताका रितसर अटक केली. दुबावित तरणाट्यान अपहरण करपा खातीर वापरिल्ली मोटारसायकल लेगीत दिवचल पुलिशेन जप्त केल्ली आसा. पिडेस्त चलयेचेर दुबावित तरणाट्यान लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान पिडेस्त चलयेची वैजकी तपासणी केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मजगती दुबावित तरणाट्याक धरले उपरांत ताका दिवचलच्या न्यायालया सामकार उबो केलो तेन्ना ताका 7 दीस पुलीस कस्टडीत दवरपाचो आदेश न्यायालयान दिला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह 4 ऑक्टोबराक गोंयांत येतलो. ह्या दिसा श्यामप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर सांजेच्या 4 वरांचेर अमित शाह हांचे हस्तुकीं म्हजें घर ह्या येवजणेचें उक्तावण जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंतान दिली. तशेंच हेर कांय प्रकल्पांचें अमित शाह व्हर्च्युअल उक्तावण करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मानादीक होम मिनिस्टर अमित शहाजी हे गोंयांत येता 4 तारखे दीस. तांचो कार्यक्रम आमी म्हजें घर हाजो खास करून इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम आसतलो. ते टेंटेटिवली गोंयांत 4:30 म्हटल्यार पावता. आमी पुराय गोंयभरच्या लोकांक सगळ्या जाणांक जे बेनिफिशरीज आसा म्हज्या घर ह्या येवजणे सकयल हांव वाचतां त्या सगळ्या जाणांनी फॉर्म कलेक्ट करपाक सुद्दां त्या कार्यक्रमाक येवचें. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर तांकां फॉर्म हे थंयसर आमी दितले. सगळ्यांची येवपाची सोय ही सरकारान केल्या. त्या खातीर सगळ्या ग्रामपंचायतींतल्यान एप्रॉक्सिमेटली 2 वरांचेर बस सुट्टली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4 वरांचेर वेन्यूचेर पावचे. लोकांच्या च्या सयत जेवणाची वेवस्था सरकारान थंयसर केल्ली आसा. म्हणून फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर सगळ्या जाणांनी फॉर्म कलेक्ट करपा खातीर हांगासर येवचें. ह्या कार्यक्रमाक आमी व्हर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट दवरल्या. 7 प्रोजेक्ट जे NBCC करता. जुंता हाऊस आसतलो, गव्हर्मेंट गॅरेज आसतलो, प्रशासन स्तंभ आसतलो, सर्कीट हाऊस आसतले. हे पुराय 7 प्रोजेक्टांचो फावंडेशन स्टोन आमी होम मिनिस्टराच्या हस्ते लायता. 4 टुरिझम डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल, टाउन स्क्वेअर, छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट अँड अपग्रेडेशन ऑफ द हार्बरलेम वॉटरफॉल हाजो फावंडेशन स्टोन अमित शाहजीच्या हस्ते लागतलो. 2 प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हाऊस आसा बिचोले आनी म्हापसा तांचे लायता. 3 प्रोजेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजचे वीच इज एन फावंडेशन स्टोन लायता. आनी 2 प्रोजेक्ट PWDचे वीच इज एन पुलीस हावजींग हाजो आमी फावंडेशन स्टोन लायता. व्हर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द डिफरंट प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट गोवा डेंटल कॉलेज हाजे व्हर्च्युअली इनॉग्रेशन आसा. 1 प्रोजेक्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी DB ग्राउंड एट पणजी ताजें व्हर्च्युअली इनॉग्रेशन जातलें. आनी व्हर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द विटनेस रूम ऑफ नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा इज 2nd इन द कंट्री. आतां पर्यंत विटनेस रूम हे म्हणजे गोंयान आमी दुसरे आसा. व्हर्च्युअली फ्लॅगिंग ऑफ द 4 व्हॅन ऑफ द फॉरेन्सीक सायन्स. ओके. ताज्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोवा आनी एक MOU सायनींग आसा. स्वयंपूर्ण गोंय 5 वर्सां पुराय जाता. ताज्या निमित्तान स्वयंपूर्ण बूक हो इनॉग्रेट करतले. गोंयांत बेरोजगारी वाडल्या हाका पुरायपणान सरकार जापसालदार आसा. वेंचणुके वेळार भाजपान 70,000 सरकारी नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन दिलें. मात तें आश्वासन पुराय करपाक भाजपाक अपयेस आयलां अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता.
गोंयांत नोकऱ्यो आसा ताचो तरणाटे फायदो घेनात अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केल्लें. देखून मुख्यमंत्र्यान नोकऱ्यां खातीर तरणाट्यांक दोश दिवचो न्हय अशें मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर युरी आलेमा उलयलो. राज्यात बेरोजगारी वाडल्या हाका सरकार जबाबदार आसा. वेंचणुके वेळार भाजपान 70,000 सरकारी नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन दिल्ले. तें आश्वासन पुराय करपाक भाजपाक अपेस आयला. गोंयच्या खाजगी कंपन्यांनी गोंयकारां खातीर 80% आरक्षण दिवपाक जाय अशी मागणी केल्ली. मात ह्यो खाजगी कंपनी भायल्या राज्यांत नोकर भरतेच्यो जायराती दितात. मुख्यमंत्र्याचे हाचेर नियंत्रण ना. गोंयांत रोजगाराच्यो संदी तयार करपाक सरकार अपेशी थारला अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचें म्हणणें. गोंयांत नोकऱ्यो आसात ताचो तरणाटे फायदो घेनात अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केल्लें. मात मुख्यमंत्र्यान नोकऱ्यां खातीर तरणाट्यांक दोश दिवचो न्ही अशें मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर युरी आलेमाव उलयलो. It is shocking to see that the statement made by the Honorable Chief Minister about the job crisis in the state of Goa, that Goans are refusing jobs म्हणून. आज मुखेलमंत्रीक आमी सांगपाक सोदता की हे अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रॉब्लम आसा, हे दुयेंसपण आसा. हे ह्या बीजेपी सरकारान जेन्ना लोकांक आश्वासन दिल्लें 70,000 जॉब 70,000 जॉब्स लोकांक गव्हर्मेंट जॉब्स दितले म्हणून, आनीक जेन्ना दी अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स टुडे ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा इज द हायेस्ट इन द कंट्री, unemployment within the woman is also the second highest, almost 17.9%. And it is much more than the national unemployment index. BJP ministers itself that were alleging about corruption for job for scams. You can see the PWD scam जे पण रिक्रुटमेंट झाले तितून कोट्यांनी रुपयाचे स्कॅम झालेले म्हणून मंत्री बीजेपीचे म्हणटाले. टुडे इफ वी लुक, basically people are moving to another state with regards to private sectors. जे आम्ही विधानसभेन उलयल्ले की a law needs to be bought की आमकां 80% minimum reservation needs to be given to Goans, but private companies are basically hiring, advertising in other states, and the chief minister has nothing in his control today. It is a sorry state of affairs. Goa today is been known that jobs are been given through suitcases. आणि हे सुटकेस कोणाक मेळटा ते सगळे गोंयकारांक खबर आसा. जिल्हा इलेक्शन येतली, म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन येतली, जॉब 1,000, 10,000, 15,000, 20,000 कोतले, बारीक जनतेक ना. यू सी द लायन, एक एलडीसी पोस्टाक 10,000 लोकांनी एप्लिकेशन घातलेले आसा. सो द कंडिशन इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू गोंयकारांक ह्या सरकारा कडेन म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंट दिवपाची कांयच सुविधा ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कदम महामंडळाच्या बस चालक आणि हेर कामगारांनी पर्वरी महामंडळाच्या मुखेल कार्यालया सामकार एका दिसाच्या उपोषणाक सुरवात केल्या. 7वो वेतन थकबाकी दिसपट्ट्या पगाराचेर आशिल्ल्यांक नियमीत करचे, सगळ्या कामगारांक बडटी दिवची, ह्या सारकिल्यो हेर मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. ह्यो जो पे कमिशन आणि जे पळय कितें एरियर्स आमी म्हणटा ते खटखटी मॅनेजमेंटान आणि सरकारान आमकां दिवपाक जाय. आमी हांगा लाल्योन धरणां करून उपास करून, इट इज अ शेम ऑन द मॅनेजमेंट, शेम ऑन द गव्हर्नमेंट की वी आर कमिंग हियर ऑन हंगर स्ट्रायक आणि सरकाराक जागोवपाक. बाब मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, बाब दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, जितले सगळे मुख्यमंत्री जावं प्रताप सिंग राणे, तांणी आमचे पे कमिशनाचे एरियर्स वा कितें आसा ते 1 मिनिट दवरूंक ना.
तेणी आमकां इन्स्टॉलमेंटांनी दिले जायत ताबडतोब दिवन सोडले. पूण ह्यो सरकार असो आमकां कामगारांक त्रास करता. टेम्पररी स्टेटस आमकां 5 वर्सां जातकूच आमकां मेळटलो. जे कदंबा परमनंट कामगाराचो पगार आहा ते टेम्पररी स्टेटस दिल्ल्या कामगारांक मेळटलो. जाल्यार 5 वर्सांच्या जाग्यार तेणी आतां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान जो एग्रीमेंट सायन मारलेल्या कॉर्पोरेशनान मॅनेजिंग डायरेक्टरान तो आतां 7 वर्सां केला. त्या ईव्ही बसीचेर परमनंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगार घालूंक जाय. ड्रायव्हर्स कदंबाचे आसपाक जाय. ईव्ही बसीचेर आतां थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर कामगार घेतल्यात जाल्यार त्या कामगारांक कदंबान तुम्ही परमनंट करपाक जाय. आणि त्यो बसी ईव्ही बसी ज्या ज्या रुटाचेर चलता त्या सगळ्या रुटाचेर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचो ड्रायव्हर आणि कंडक्टर आसपाक जाय. वय व ना? ही आमची मागणी आहात. 2009 हांगा जे पळय वरिश्ठ असलेले तेणी रद्द करून 12% रद्द करून 10% प्रॉव्हिडंट फंड हेलो आणि सिलींग कितलोय पगार आसो पहिले कितलोय पगाराचेर फुल पगाराचेर कट जातालो 12%. तेणी हाडलो आणि रेस्ट्रिक्शन दवरलो. पयलो 6,500 मागीर तो रिवायज जालो 15,000 सिलींग दवरलो. तांतूं कामगारांक फटको बसलो. आता जितले सगळे रिटायर जाल्यात कामगार 1,076 या 1,076 कामगारांक पेन्शन 2, 3, 4 हजारा वयर मेळना. पीर्ण बार्देशात मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांका आडावन अपशब्द वापरिल्ल्यान आरजीपीचे मुखेली मनोज परबा आड कोलवाळे पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला. कोलवाळ पुलीस स्टेशनात हाजीर रावन मनोजान आपली बाजू मांडली. मंत्र्यान जनतेच्या प्रस्नांचो जापो दिवप गरजेचें आसता. मतदारसंघात चुकीचे घडटा जाल्यार ताचे विशीं मंत्र्याक जाप विचारप हो आपलो अधिकार. मात अशा प्रकारे गुन्यांव नोंद करून लोकशाय दाबोवपाचो यत्न करतात असो आरोप आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केला. पीर्णा बार्देशात मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांका आडोवन अपशब्द वापरिल्ल्यान आरजीपीचो मुखेली मनोज परब हांच्या आड कोलवाळ पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला. मनोजाक मंगळारा कोलवाळ पुलीस स्टेशनात हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्ले. ते प्रमाण मनोज पुलीस स्टेशनात हाजीर रावलो. मनोजान कोलवाळ पुलिशे कडेन आपली बाजू मांडली. आम्ही फकत रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रलंबीत मुद्द्याचेर प्रश्न विचारिल्लो. एक नागरीक ह्या नात्यान आपल्या मतदारसंघातल्या आडकून उरिल्ल्या प्रश्नाची जाप विचारप हो आपलो अधिकार. मात असे प्रश्न विचारप्यांचेरूच गुन्यांव दाखल करून लोकशाय दाबोवपाचो यत्न करतात असो आरोप मनोजान ह्या वेळार केलो. हे जाल्या उपरांत जेन्ना तो 5 तारीख येयलो तेन्ना हांव थंय पावलो. अलॉंग आमचे पार्टी मेंबर्स आसले. सो म्हाजो प्रश्न सिंपल तेका आसलो की तूं ग्रामसभा कित्याक अटेंड करूंक ना नाल्यार ग्रामसभेक येवपाक तूं तयार कित्याक ना. आमी त्या कडेन फक्त 2 मिनटां मागली की तूं आमकां रिप्लाय कर की तूं ग्रामसभेक येवन आमकां हें डिस्कशन कित्याक करूंक ना, आमकां रिप्लाय कित्याक करूंक ना. जाल्यार हांवें हो प्रश्न विचारता तो आमच्या गांवांत येयला, शॉपां भोंवता. हांव एक VDC मेंबर. आमी रेजोल्युशन घेतला, VDCकूय रेजोल्युशन घेतला मिटिंगेक प्लस ग्रामसभेकूय घेतला. सो आमकां ग्रामस्थांक व्हॅल्यू दिना, आमच्या ग्रामस्थां कडेन जर मेळपाक येना जाल्यार तो जेन्ना येयलो, जेन्ना आमकां आफयले सरपंचान थंय, तेन्ना हांवें ताका म्हाजो फूल रायट आसलो, हक्क आसलो की हांवें ताका प्रश्न विचारपाक जाय. सो एक ग्रामस्थांचो आवाज कसो म्हणून हांवें ताका प्रश्न विचारलो. सो ही FIR फक्त आवाज लोकांचो बंद करपाक, आमचो आवाज बंद करपाक हे तेंच्यांनी केला. भितर आतां जे आमचे थिवेचे भुरगे आसा, जे थिवेचे ग्रामस्थ आसा, या मतदारसंघाचे वोटर आसा, ते एक MLAक प्रश्न विचारतात नाजाल्यार विचारतले फुडें या फुडें, कित्याक ते दीस काय तेंच्यांनी विचारूंक ना, हांवें विचारले. सो ते भुरगे फुडें तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जायना म्हणून तेंची नांवां भितर तेंच्यांनी घातली. आतां सगळ्यांची आमची स्टेटमेंट्स घेतलेली आसा भितर. ती स्टेटमेंट आमी दिल्ले आसा कितें जालां तें. आमकां लिपोवपाचें काय ना, सगळो व्हिडिओ आमचो लायव्ह आसा. हितून चोरयान काय करूंक ना, ताका बोडोवंक ना, आमी काय मारूंक ना, नाजाल्यार आनी काय करूंक. तो सुशागत येयलो, हांसत गेलो वयल्यान. हे सगळे कार्यकर्ते हॅपी जावपाक जाय की तुमच्या लिडराचे हांसते तोंड, हांसते मूख, चेहरा तुमकां पळोवपाक मेळ्ळो. इतलीं वर्सां तुमी तेच्या वांगडा काम केलें पूण ताका हांसतना केन्ना पळोवंक नासलो. सो आमी ताका हांसयलो. सो तुमी आमकां थँक्यू म्हणपाक जाय आसलें, पूण तुमी हांगा येतात आनी आमचेर FIR घालतात. हो आयज सद्या सिच्युएशन हें जाल्लें.
जर निळकंठ हलर्णकराक आनी ह्या BJPक दिसता की तुमी अशे FIR घालतले आनी आमचो आवाज बंद करतले म्हणून हें केन्ना जावपाचें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भुरग्यांक पोसके घेवपाच्या आंकडेवारीत राज्यात चलयांक पोसके घेवपाची संख्या चड आसा. एका तेंपार चलो जल्माक येवप श्रेष्ठ मानताले. ही मानसिकता पुसून उडोवन चलयांक तितलेंच म्हत्व आशिल्ल्याचें आतां सिद्ध जालां. फाटल्या 7 वर्सांत राज्यांत एकूण 128 भुरग्यांक पोसके घेतल्यात. हातूंत चलयांचो आंकडो चड आसा. सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयान जारी केल्या चिल्ड्रन इन इंडिया अहवालांतल्यान हें स्पश्ट जालां. एका तेंपार चलयां परस चलो जन्माक येवप श्रेष्ठ मानताले. ही मानसिकता आतां गोंय राज्यात पुसून उडिल्ल्याचे भुरग्यांक पोसके घेवपाच्या एका अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला. गोंय राज्यात 2018 ते 19 ते 2024 ते 25 या 7 वर्सांत एकूण 128 भुरग्यांक पोसके घेतल्यात. हातूंत चल्यांचो आंकडो 52 जाल्यार चलयांचो आंकडो 76 आसा अशें सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयान जारी केल्ल्या चिल्ड्रन इन इंडिया ह्या अहवालांतल्यान मुखार आयला. ह्या 7 वर्सांत गोंयकारांनी चल्यां परस चड चलयांक पोसके घेतिल्ल्याचें कळटा. गोंयकारांनी फाटल्या वर्सा 26 भुरग्यांक पोसके घेतले, जातूंत चल्यांचो आंकडो 11 जाल्यार चलयांचो आंकडो 12 आशिल्ल्याचें चिल्ड्रन इन इंडियांतल्यान स्पश्ट जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकां पर्यंत पावयतात. बारीक